पुराय सरकारात म्हणजे पूर्ण भारतीय जनता पार्टी खातीर खंयच्या तालुक्यांतल्यान पूर्ण बहुमत मेळोवन दिवपी आसत जाल्यार तो बिचोले तालुको आसा आनी त्या खातीर ताचें विशेष लक्ष बिचोले तालुक्याचेर आसा। बिचोले तालुक्यांतले सगळे प्रोजेक्ट हे पुराय करून म्हाका दिसता येता 3 वर्साच्या कार्यकाळात उरलेले प्रोजेक्ट जे आसा हे पुराय जातले। गोंय मुक्त जालें 1961 खरें म्हणजे तें आमचें दुर्भाग्य 1947 जावंक जाय। हांव म्हाज्या भाशणांतल्यान परत सांगता आमी 1947 स्वतंत्र जावंक नाका कोण दोशी आसा तुमकांय खबर आसा तितून हांव वचना। तरी तेज्या उपरांत गोंय मुक्त जालें आनी कितलींशींच वर्सां खरें म्हणजे गोंयचो विकास ज्या पद्दतीन जावपाक जाय तो जालो ना। पण गेल्या 5 वर्सांक म्हणजे 2014 पासून ते आयज पर्यंत 4.5 वर्सांक कितलेशेच कोटी रुपया हे गोंयच्या डेव्हलपमेंटाक गोंयच्या विकासा खातीर केंद्र सरकारान दिले आनी ताका लागूनच पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत म्हणजे मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून मांडवीचो 3रो ब्रिज काडून जुवारीचो 3रो ब्रिज काडून वयता आनी काणकोण हायवे म्हणजे मुंबयचो पुराय हायवे ही सगळ्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट जी आसा ही फक्त ह्याच टेन्युअरान पुराय जाल्या। आम्ही शहर पळयता आनी मतदारसंघ पळयता शहराचो विकास संपूर्ण कसो जातलो मतदारसंघाचो विकास संपूर्ण कसो जातलो म्हणून आमी एका कॉलनीचेर रावचे ना। आमकां सगळो गरडी भरपाटी हाडूंक जाय। आज 2/3 मेजॉरिटी आमच्याकडे आसा म्युनिसिपालिटीत 2/3 मेजॉरिटी आमी धरली 70% जनता आमच्याकडे आसा। आज आमी खुश ना आमी चिंतता की लोकांची अशी सेवा करची अशा प्रकल्प दिवचे असो विकास सामाजिक विकास करतो की ज्या हितून 100% हे शहर आहा ते ह्या भाजपा पक्षाकडे उरचे ह्या म्युनिसिपालिटीकडे उरचे आणि मतदारसंघ पण उरचो। 2020 म्हळ्यार जून 2020 म्हळ्यार आमचो प्रयत्न आसा आनी प्रयत्न करतले कित्याक राजेश पाटणेकर तरी आमकां सोडचो तेंचे फॉलोअप सामके लागींच्यान आसा आनी सेंटर्स करून म्हणटा सेंटर्स करूच न्ही तें आमी पळय ती आमच्या माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंतान फावंडेशन येतलें त्या टायमार सारकें पूण काही कारणां खातीर उरली ती कोणा खातीर उरली ना। मदीं GST लागलो बाकी तेजे मदीं कोड लागलो मदीं इलेक्शनाचो कोड लागलो त्या खातीर हे उरले। पूण आतां जी कामां आसा बिचोलेची ती आमी टायमार कंप्लीट करतले। Fire station, we will be having a classroom, a parade area where we will be ensuring that the citizens, my officers will ensure that the citizens are trained in this area. So this will be our USB for this fire station. Of course, our response will be the best what we will have, which we can see across the world, and we will have the best of the emergency rescue tender. We will have the water bowsers, we will have the water fire tenders, the best of things which you can see here, which we have in Panjim and in Kurchoram as well. So this will be our upgradation of the fire stations. Had a vision that the Bicholim fire station, which is a 2 appliance fire station, should be into a full-fledged modern fire station. And this vision which he had, today it has come to a reality. And today we have seen that our Honorable MLA is here to, and our Honorable Speaker is here to do the foundation stone ceremony. So on behalf of our officers and staff, I sincerely thank our Honorable CM for doing this visionary work. Thank you so much.